लोका दोळ्यान कितें कुसकूट पडलं ते स्वतः तुमच्या दोळ्यान मुसळ पडलं ते पहिले पळयात। कॅप्टनाक ते वचपा झाले ना हिंदू क्रिस्ताव मध्ये अट्टरे आशिल्ले हांका बोडेरांक हांचे केस केले पण हांका अक्कल येना। हे टोकन ऑफ लॉ। आता तेच सांगा म्हाका, हांव जर बायल त्या देवळान गेल्ली आणि म्हजी वोटी भरिली जाल्यार कितें म्हणटाले आशिल्ले? कोण उलयलो ताणे पयलीं पंचायतीक रावपाचें, निवडून येवपाचो। बरें करून कितें मेळटा म्हणून उलयलें म्हणून जायना। म्हाका एक सांगा, कॅप्टन विरियाटो त्या गांवचो नातू, त्या गांवाक वर कॅप्टन विरियाटो त्या देवळान वचून आपल्या लोकांक मेळप हे त्या गांवकऱ्यांचे वर जावन त्या गांवकऱ्याच्या पुण्याईन तो आज MP जाला। आणि तो थंय गेलो आणि ताणी ताका शॉल घाली। म्हजे कडेन एक फोटो आसतलो, हांव युरी पाटकर नॉर्थाक एका काजराक गेल्ले म्हणजे लग्नाक गेल्ले, ताणी भितर आपण युरीच्या खानार आणि पाटकराच्या खानार शॉल घाली। हे सत्कार, हाका फेलिसिटेशन म्हणटात, हे टोकन ऑफ लॉ। आता तेच सांगा म्हाका, हांव जर बायल त्या देवळान गेल्ली आणि म्हजी वोटी भरिली जाल्यार कितें म्हणटाले आशिल्ले? दादल्यांक वोटी भरपा मेळटा, ताका शॉल घालपाची न्ही। हांका बोडेरांक हांचे केस केले पण हांका अक्कल येना। अरे फेलिसिटेशन म्हणजे कितें? सत्कार आणि टोकन ऑफ लॉ दिवप। आता कोणागेर कोणी सोयरो वतगेर वोटी भरतात किंवा आपले टोकन ऑफ लॉ दिता। वर कॅप्टन विरियाटो थंय गेलो, हे वर ते गांवकऱ्यांचे म्हणून ताणें केला। हांचे कितें बेरे कितें सुट्टात उलोवपाक। आणि म्हाका एक सांगात, आता दुसरे ढोलके आसा ते दोनूय सायडीनी वाजता, वचून आशिल्ले जाल्यार हेच बॉब मारतले आशिल्ले। कॅप्टनाक ते वचपा झाले ना हिंदू क्रिस्ताव मध्ये अट्टरे आशिल्ले। गेलो जाल्यारूय ढोलके वाजयता, वचूनय जाल्यारूय ढोलके वाजयता, हांकां काम ना। हाका जर गिरिजाच्याक इतले पडिल्ले आसा न्ही, तुमचो लॉ अँड ऑर्डर थंय कंप्लीट कॉलॅप्स। मया जात्रेक जे पळय आज प्राण गेले हे तुमच्या फेलियराक लागून लोकांनी आपली भुरगे वगडायले, बायलो वगडायल्यो, आवय वगडायली हे BJP सरकारा खातीर। तुमचे कडेन प्रोटेस्ट करपा वता बारीकसो, आता प्रोटेस्ट हाडल्यार 100 पुलीस धाडटात तुम्ही आमकां पळोवपाक आणि थंय कागदार 1000 गेल्ले म्हणून सांगतात। तुमकां जे 2 आशिल्ले पळय तांचे व्हिडिओ व्हायरल जाला। कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ BJP सरकारांनी। हे चोर आपले लिपोवपाक आपल्या दोळ्यान लोका दोळ्यान कितें कुसकूट पडलं ते स्वतः तुमच्या दोळ्यान मुसळ पडलं ते पहिले पळयात।